विश्व कोंकणी केंद्राचे सर्व यूट्यूब वाहिनीचे सकड वीक्षकांक मेगेलो मोगाचो नमस्कारो तुमकां स्वागत आणि सुस्वागत. मस्त एक इतिहास असूचे यक्षगान. यक्षगान म्हणटना अंतू आंगीक वाचीक सात्विक आणि आहार्य म्हळ्यार 4 विभाग अंतूय गोत्त आशिल्ले मात्र न्ही एक संपदभरीत कला म्हणच्या काही चूक ना. उल्लोवची जायत नांची जायत नाजाल्यार वेस घालची जायत असले मस्तीतले कला संपत आशिल्ले ह्या कला जगत हातूं आनीक प्रेक्षकांक राती दाखोवन सकाळीताय पालताय एक दोर दवरत आशिल्ली ख्याती आसा म्हूण सांगल्यार त्या यक्षगानाक म्हळ्यार बिलकुल चुकी जायना. असले 1000 वर्सां दाखोवन आशिल्ली कला आमकां ताजी माहिती प्रकार म्हणची म्हणून जाल्यार सादारण एक 19 शतमानांत प्रारंभ जाला म्हूण आसा. हे 19 शेकडींतूं आमकां कळ्ळेले कलेचें वैभव आतां आनीकय वैरी येतस. पयल्यान पयले हे यक्ष साधका श्रृंखलेचे आमी एक मुखावेल भाग तुमकां दाखोवचे आसाची. पयलीं जावन ह्या श्रृंखलेंतूं व्हडलो कलाविद जावन आशिल्लो आरगोड मोहनदास शणै हांकां आमी हेच वेदिरी एक भासाभास म्हळ्यार चर्चे तांगेलो अनुभव कशी म्हणून निमगिलेले आशिल्ले. म्हाका दिसता 1 वर्स जाय न्ही जर तांगेले मना एक सनो बेजार आशिल्लो तांकां राज्योत्सव पुरस्कार मेळ्ळी म्हणून तशी आमगेली क्लोजींग रिमार्क आमी सांगिल्लेच खंडीत सरकाराक मन दत्तले आनी तुमगेले आश पूर्ण जातले म्हूण सांगून आमी सांगिल्लें. आज तें देवादयेन साध्य जालां. तांकां येची म्हयन्यांतूं राज्योत्सव प्रशस्ती मेळ्ळे. आरगोड मोहनदास शणै एक व्हडलो कलाविद ताका विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन हांव अभिनंदन सांगतां. तांकां बरें जावं म्हणून शूभ मागतां. आजी हे श्रृंखलेचें तावळ सांगले वरीची मुखारसून आमगेलो टू आज आसाची मितबाईल गिरीधर नायक. मितबाईल गिरीधर नायक एक हव्यासी कलाविद. तो कलाविद पूर्ण प्रमाणात कसले जायना म्हणून आमकां तांगेले निमती कळका. कसले म्हळ्यार आमगेले हातूं कलाविद उणें कोंकणी उलोवपी लोकांत ताजे मध्येंतूं एक हिम्मेळ मुंबेळ हातूं दोनींतूं बरसून आसून एक हव्यासीक तांणी एक अनिवार्य म्हळ्यार स्थिती केलो कडेन येवची आसा. तसले तें स्थान तांणी भोर न्हू आजी यक्षगाना दिलेले सेवा मस्त आसा. आजी तांणी आमगेल्या मुखारी आयल्यांची तांगेले गोटू एक सनम तांगेलो अनुभव आमी वांटून घेवया. मितबाईल गिरीधर नायक माम तुमकां हे यूट्यूब चॅनलाक स्वागत सुस्वागत. नमस्कार. आमी सांगता केन्नाय ताका कशी गिरीधर नायक उद्भव जाल्लो म्हणून एक प्रश्न. हाजे खातीर तुमी तुमगेले आनू अम्मा दर्लाल गांव आनी तुमगेले विद्यार्थी सांगू येत की सांगू येत. हांव सान गांव जावन आशिल्लो कुग्राम म्हणीत मित्तबेल पुत्तिगे ग्राम आनी नियर बाय मुडबिद्री त्या गांवांत म्हगेलो जन्म जाल्लो. म्हगेले अन्नान नांव पुरुषोत्तम नायक तशेंच अम्मान नांव रोहिणी नायक आनी आमी 9 जण चेडवां तांतूं 5 चेल्ले 4 चेल्यो तांतूं 2 जण चेल्यो सोडून बाकीचे 2 जण चेल्ल्यान यक्षगानांत पात्र केलेलें आसा आनी 5 जण चेडवां चेडवां यक्षगानांत पार्ट केलेलो आनी इंट्रस्ट आसा ते रक्तगत जावन एक आयिल्लो विशय. आनी म्हगेलें एज्युकेशन हांव PUC शिकून ITI इन इलेक्ट्रिकल हातूं हांव केलेलें. हें म्हगेलें एज्युकेशनाचो विशय. न्ही नायक माम तुमी आतां हे यक्षगानांत आकर्शीत जावले केन्ना आनी तुमगेले कितली वर्सां प्रायरी आनी हाका प्रेरण कसली म्हूण. बाल्य जिवनांतूं सादारण म्हाका 8 वर्सां म्हणटनाची आमगेले लागीं पुराय कटील मेळू संकेतकट्टे मेळू तशें पुरो जाता आशिल्लें. सादारण म्हाका 8 वर्सां त्या टायमार आमी खेळ पळोवचे ते नाट्य गीट पुरो पळोवन आमगेलें तें आमकां एक्चुअली एग्रीकल्चर तर सकाळींच पण ते सादारण एक 6 घंटे म्हणून तांगेले पुरो जावन येताना ते भात सुकोवच्याक पुरो ग्रावंड आसता आशिल्लें ते येवन आमी नांचे
तोंडारीची चेंडू मारचे टंगरंड टंगरंड म्हणून सांगतो म्हणून नांचे त्या एक इंटरेस्ट आली तशी त्या एक तांतूची एक कसं म्हणतात ती तल्लीन जावन मुखार सोन एक इंटरेस्ट तांतू चड येयले आणि एक कारण कसं म्हणून आमच्या घरांत तुमची यक्षगान साहित्य म्हणून कसं म्हणतात चेंडो वय मद्दाळे मद्दळे जागट हार्मोनियम या पुरा आशिल्लें कसं म्हणून आमी आनूची एक व्हडलो हव्यासी कलावीद ओ रक्तगत जावन आयले रक्तगत जावन आयलो विशय तशें जावन तें एक कारण इंटरेस्ट यक्षगानाचे नाही आम्ही उलयताना अशी म्हणताची गुरू ना तिलकंच्या विद्ये ना म्हणून सांगून वय तुम्ही ते बाकी हे पळोवनूच शिकलींची म्हळ्यार ऑन द जॉब ट्रेनिंग असल्या वरी तशी शिकूनच तुम्ही ताका तुम्ही कोणाक आदर्श म्हणून घेतले ते प्रायरी तुमकां 8 वर्स प्राय त्या संदर्भात म्हाका यक्षगानाच्या कलाविदाचे कोणाय परिचय ना सान प्राय सानप्राय पळोवचे अंग घेवन तशी त्या मनाक घेवन नाट्य शिकचे ते सकाळी पुणे आमचे न्हू एक नाट्य शिकून कशी करीत इत करीत म्हणून आमगेली इतल्याकची तशें जावन ते एक शिकून 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 निजावन करेक्ट हांव नाट्य शिकला एक्चुअली गुरू ना ताका ते गुरू म्हळ्यार यक्षगानाची पळोवनूची तेंचे पळोवनूच म्हाका एक यक्षगानाची गुरू म्हणून येता पळयलेले पळोवन म्हळ्यार एग्जाम्पल सांगचे जाल्यार कटील मेळ आनी सुंगत गट्टे मेळ त्या कडेन त्या टायम संदर्भात चेडत आशिल्ले तेंचे एक गुरू म्हूण सांगीत म्हळ्यार वेदिके नाट्याक शिकूंक तेका व्हड जाले नंतर मागीर कसन जालें म्हळ्यार सालिग्राम आनी इडेगुंजी मेळू म्हाका जे आकर्शीत चड जालें तांगेलें नाट्य आनी अभिनय बडगुतिट्टाचे म्हाका तें पळोवन तेन्ना तवें बडगुतिट्टे हांव अंत आशिल्लो तवें शिकलो म्हळ्यार तेन्ना फ्लेक्सिबल आशिल्लो बॉडी पुराय त्या संदर्भार त्या संदर्भार बुद्ध्याच्या टायमार म्हाका चन्नप्प शेट्टी आनी बळकूर कृष्णयाजी तद नंतर अर्थ आयकूच म्हणजे वय म्हणजे जाल्यार आमगेले शेणी रामदास सामुगा अशें पुराय एक हें आशिल्लें तें इंट्रस्ट येयलें मागीर एक वडनाट कसन जालें म्हळ्यार यक्षगान वतना मुडबिदरी बजपे शांताराम कुडवा आतां मुडबिदरी म्हणून घालता तागेलो वडनाट चड जालो तागेलो वडनाट जावन इंट्रस्ट आनीक चड येयलो ताचे विशय तो तांतून बुड्डून तो बुड्डून आशिल्लो तागेलो तितलो आमी कसं हें न्ही बट तागेले हांव केला विशय आर्ग्युमेंट करूं आसा बसून अशींची वेदीक न्ही आमी बसून अशें म्हळ्यार कसं ना तशें म्हळ्यार कसं म्हणून आमी आर्ग्युमेंट करून ताजे विशयार चरण करची एकदम केसलो विशय कट जाता पळय म्हणून सांगून तशें तागेलो एक केला अनुभव घेतलो तो एक म्हाका गुरू समान म्हणून सांगू येत तुम्ही आता म्हणलें बडगुतिट्टांत हांव नाट्य केलां तेंकू तिट्ट्यांत केलां म्हणून सांगून ते तुमकां बदलची एक रंगस्थळार येताना ताजे नाट्याचे ताळ आसा पुरो ताका समजावन नांचे म्हणून सांगून बट तांतू कसं एक व्यत्यास दिसता की व्यत्यास दिसना थंय कसं म्हळ्यार नांचे येताले मागशी मेळांत आसताली ती तांतू भागवतीक आनी त्या मृदंगा स्टायलाक आमगेलो ऑटोमॅटीक पाय आनी मात्ते हात पुरो ताका ताका जावन चलता म्हळ्यार मेगेलो अनुभव आनी कसं म्हणून सांगल्यार कशी म्हणून सांगल्यार आतां आमी एग्जाम्पल दुबय आशिल्ली हांव दुबय आशिल्लो काम करून थंय लेफ्ट हँड ड्रायव्हर हांगा येता रायट हँड ड्रायव्हर हें बडग आनी तेंक म्हळ्यार अशी जाता तशें दोनीय हांव मेंट जावन आशिल्लो तशी हे कितली प्रायर तुमकां जे पिश्य म्हणून सांगा ना हांव म्हळ्यार एक नमुने उमेद आयली म्हणून सांगून म्हळ्यार खंयच्याय कला प्रकाराक पिश्य म्हणचे ते चुकी न्ही प्रत्येकाक एक नाटका पिश्य म्हणटात खेळा पिश्य म्हणटात आनी अनेक स्पोर्ट्सा पिश्य म्हणटात ते म्हणचे बरें तशें तुमकां हांगा तुमगेले दुबय गेल्ली मागीर आयली गी ताचे फुडें हांगा म्हाका 8 वर्सां मेगेलो हांगा हांव सांगलो न्हू म्हाका 8 वर्सां म्हणटना यक्षगान म्हणटा चड हें आशिल्लें आनी पिश्य म्हणटना म्हाका काल यक्षगान म्हणून विशय न्ही नाटकाचे पिश्य आशिल्ले भजनी पिश्य ताजे नंतर कसले एक वाद्य मारता असल म्हळ्यार एग्जाम्पल चेंडो इवन कोला मारता असल ताशा असल पुरो एक कसं म्हणून गोत ना ते रक्तगत जावन तांगेले ते मारतना पुरो पळोवन बट तितलो तरो म्हूण न्ही बट एक पटीक सान प्रोग्राम सुदारसून घेवं म्हणून सांगून एक केला जेवण सांगिल्लें आसा तूं जावेत मार अशी शिक्कान येतलो तूं अशी मारता एक पटी सुदारसून घेवं म्हणून ह्या विशय कसं म्हळ्यार हे वर्ड पुत्तूर नरसिंह नायक दुबय आयलो ताका तबला कोणी मेळ्ळी ती एक वटलांत प्रोग्राम तातूंतलो हो कोणी कितें सांगलें तो आयकलें तें मारता म्हणून तशें आपोवन येलो म्हाका कोणूय ना म्हणून आपोवन येलो तागेला जरा एक तबल्यानी मारका म्हळ्यार तूं मार पळय म्हणून तशी मारलो हांव ताका तोडगा जाता की ना वच ना मारले तर म्हणल्यार जावेत मरे सुदारसून घेतलें काय तोंदर ना ताळ आतां कितें आयला न्हू आनी हाय फाय मार्क जाल्यार जायना म्हळ्यार केलो पुरो तांगेलो एक
अशी मार्का तशी मार्का म्हणून विषय असतो तशी आहे ना बट ताळ एक एक 1-2 होत तसं सुधारसूच म्हणतात सुधार सुची वय तशी तू गेला त्या एक टॅलेंटच मर म्हणत तिथे लोड जणांना एक सांगताना आमके संतोष तो देवा मी गेले एक देवाने एक हे एक भाग्य दिला म्हणून तशी तशी गुरुमुखे नटल्यारी तुम्ही पळून अनुभव घेऊन शिकले होय, होय, होय. बारी एक उणे विरळातीत म्हणतात ताके कारण आमगेले अन्नाला एक रक्ताचे हा, होय. वस्तू तशी एक होय, असू flow, म्हणून जीन्साची flow असताना. अन्ना सूर्य एक होय, बोलो नमस्कार करू, धन्यवाद त्याला निमित्त तुम्ही उत्तेजन घेतलंय म्हणून सांगता. इवन मेघला अम्मा भागवती करतशील भागवती म्हणत ती गेली त्याला पद्य भाय पाठ सांगून भागवती करतशील अशी बशील घडण्याची हम्म. तांकां मूड येताना एक सांगचे तशी त्यामुळे एक प्लस पॉईंट वाय 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 तशें आन आनी आम्हाला एक ताजे रित्या एक आयला म्हणून सांगू येत वाय वाय नाही जाल्यार म्हाका तुमगेल्यान तूं आद दिसिल्लो विशय कशें म्हणून सांगला रे तुम्ही बडगू तिट्टू धरलें तेंकू तिट्टू धरलें एक दोन तिट्टू होय आनीक तुम्ही हिम्मेळांत सची मुम्मेळांत सची वाद्य कोरकदल चेंडिगे मद्दळ मार्कदल री सामान्य ज्ञान आसकाचीची होय तेगे ताळच ज्ञान असतं होय, तितलें चड कसं धावका आणि त्या मात्र नाही वेस घालताना तुमगेला वेस तुम्ही आता गेला कृष्ण रावण गी ईश्वर गी कसं वेस मी विंगडचो सौम्य वेस उग्र वेस पुरो असत तांतू तशें म्हणटा तुम्ही एक सर्वकालीन एक पात्र वर्ग करच्याक तयार आशिल्लो मनुष्य म्हणून जावं म्हाका ते एक तसं विरळातीत असतं म्हणजे हांव सांगता हे सांगचें होय जाल्यार तुम्ही तेची लायना कसाला वचनीची एक निमगु वेत तुमगेला निमगे हे सहज जाल्ले एक कसं नाही प्रश्न आमगेला एक JSB समाज कोंकणी समाजा म्हणल्यार JSB समाजान तो चड जावन कसं म्हणल्यार हांव सबसूल एक इच्छ कसं म्हणल्यार पुत्तान आनी चेडवान तांणी एक लायक कामां वचूका अशें वचूका संसार आनी मागीर तशें कलाविदान तूं तांकां कितले प्रॉब्लेम्स आसा म्हणून तांकां त्या मनोवरी कस निजावन सांगपाचें जाल्यार मागीर अनिवार्य कारण हाका केला जावन गेलेले आसा ती एग्जाम्पल आमगेल्यान तूं केला आमचे गेले आसत चड करेक्ट काड जाल्यार त्रिविक्रम शेणी वय आयकलां हांव ही इज ए बीग आर्टिस्ट आनी ताका हांव त्या टायमार मैसासुरान पळोवन तागेलो पळोवचो आशिल्लो खंयचे कटील मेळान तांणी ही इज ए बीग आर्टिस्ट आनी तो सकला कला वल्लभ भवन म्हणत कशें म्हळ्यार आशी करता भागवती करता चंड मारता आनी मृदंग मारता वेस घालता वय तो वेस घालता वेस नंबर 1 उलोचना हायेस्ट कसं नॉलेजेबल जन लायक बट कसं की कसं संदर्भ म्हणतो ना तांगेले भाग्याचे कालागती चड सैन जायन तो कसं की गोता तशें हे एक विशयार म्हळ्यार केला जेन्ना फूड कशें म्हळ्यार कलाविद यक्षगान म्हणटाना तांचो चड दुश्ट चट येता म्हण सांगचे एक तांगेल मनान तूं बसून अशें मलगड्याल्यान ताका तरी नाका ते म्हणून एवॉयड करका नाका ते म्हणून अशीची एक पटी पार्ट घालो आयलो ओके तुगेले एक इश्टाक म्हणून तशी एक मलगड्याले एक मायंडान बसून आशिल्लो मनान तूं ताका तर ताणें चेडवां पुराय सोणां आशिल्लीं चेडती अशींची स्कुलाक घाल्लें न्ही आनी अवेस जाले संघान तूं समसेन तुका अवेस घालो ओके एक दीस आमकां जालें तें तशी त्या कारण आसूं पुरो म्हणून मुगेले एक नाही तुम्ही सांगचे समज ताजे एक मुखार सिरियल बाग जावन हांव सांगचें म्हणून जाल्यार तेन्ना कालघट्टा री तेन्ना परिस्थिती री यक्षगानाचे कसं म्हळ्यार इनकम वॉयस घेतल्यार आमी मस्त उणें आशिल्लें उणें म्हळ्यार तूं यक्षगानान तूं शिरवून तुका जीवन काडच्याक जायना इवन तेन्ना केलेले व्हड आर्टिस्ट समेत तांणी कसं करता आसलो 6 म्हयने यक्षगान 6 म्हयने विंगड काम करता आशिल्लें ना म्हणून जाल्यार पार्ट्स एक हाजेर एक पार्ट बाय पार्ट तांगेलें कसं गडकड करचें ते पार्ट सागोळ करचें मागीर हे 6 म्हयने मानता वचचें यक्षगानासून 6 म्हयने मानता सो तेन्ना परिस्थिती आमकां नाका म्हळ्यार सुरवें दाखून आसा जाल्यार तांतूं म्हाका दिसता हाजे कसं न्ही चड एक नमुन्याचें इम्प्रोवायजेशन ऑर इम्प्रुवमेंट तें जाय न्ही म्हणून म्हाका दिसता एक इकॉनॉमीक कारण अशें बरो म्हळ्यार दुड्डू तुमकां मेळना चड म्हळ्यार एक मागीर तुमी सांगिल्लें ते 100% करेक्ट आसा कसं म्हळ्यार आमकां सांगिल्लें न्ही आमकां नाका म्हणून म्हळ्यार दुश्ट येवच्या पुरो असल पुरो वय म्हळ्यार हे कला प्रकाराचे प्रशंसी ताजे विमर्श करचे आमकां तें आमगेले कळिता की हें नाशिल्लें माध्यम उणें कम्युनिकेशन उणें असल पुरो संदर्भाचारी तशें जावन म्हाका दिसता आमगेलें जेन चड वच्चें न्ही म्हणून मागीर एक कारण आमगेले म्हळ्यार आतां कोंकणी उलोवपी लोकांक राजाश्रय चड मेळ्ळी म्हूण हांव लेखतां राजाश्रय खंय नोकरी मेळका आमकां म्हळ्यार तेन्ना आमगेले मैसूर महाराजा कालार नंदळके विश्वनाथ किणी म्हळ्यार व्हडलो आर्टिस्ट नंदळके विश्वनाथ किणी म्हळ्यार पयलीं तो एक खंयचे उत्तर कन्नडाचे एक मेळांत आशिल्लो तो 92 इयर्स ताका
तो गेल्लो आरता गेल्लो शेरीगार गोविंदा कसं कितें केलें नांव आसा तो तक्क शिकलेलो मनीस तो आस्थानांत सेरोवन तागेलो पूत बिडार कृष्णप्ಪ विश्वनाथ किणी तो श्रीवेशधारी तागेलो पूत बिडार कृष्णप्ಪ एक दोर कोंबणेल आमकां आजीके म्हाका कळतना सुमार वेळ जाला असं आशिल्लें बट ताजे मुखारसून गेल्यार आमकां मेळचें चित्रण मस्त उणें काय म्हाका दिसता बडगुतिट्टां तेजी आशा पुरोवची हांव केला पेपरांनी पळयतना केला पटी केलाव नांव येता शानभोग कೈ कामत कೈ मल्य कೈ केला जणांना बडगुतिट्टा दिता न्हू वय वय ताचें नांव लेखलें आमी गेले ताल्या तेंकू तिट्टांत बारी उणें सर्ती मस्त उणें मस्त उणें सर्ती आर्टिस्ट वय वय आमचे गेले ताकाडे मेगेले चड आसा आतां हांव सांगिल्लो इवन सागरान तूं तेंपला त्या बडगुतिट्टा गायले ते बरें वय 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 हांव सांगलो मोहनदास आरगोडू शणै माम तो तांगेलो तसलो मेरू व्यक्तित्व तांगेलो तितलें म्हणटा तांणी तेकाडे आनंद मास्टर मामू वय जाल्यार आज आनीक तेन्ना परिस्थिती मस्त विभिन्न आसा वय तुमी कशें म्हणटाचे तांगेले एक सांपत्तीक कदावन म्हळ्यार दुडवाचें आमी म्हळ्यार आमकां मेळचें वय जैना प्रकार आतां कसान जालें म्हळ्यार केला जण यक्षगान केलो अध्यापक जावन केलो मास्टर आनी पुरो जावन तांणी आतां पार्ट टायम जबाबदारी अंतू करता आसा ती सकाळी थंय लेक्चरर पोस्ट आनी कसांकी कोर न्हू बाकी नेक्स्ट रात्री एक आतां एग्जाम्पल कसं म्हळ्यार तें कालमिती जाल्ली निमती तांकां करेक्ट जावन तांकां तूं पार्टिसिपेट कर न्हू तांतूय इन्कम येता आसता तांकां डबल इन्कम करता सो आतां इन्कमा कांय तोंदो ना आतां लायक हें मेळटा फुडल्या मणके न्ही बट विशय कसो म्हळ्यार ही तेंची सावास दोशा गेलो म्हळ्यार तेन्ना न्ही तेन्ना म्हळ्यार आमगेलें विद्या एज्युकेशन रेसियो उणें आशिल्लें आनी तितलें शिकन आज तशी ना आतां चेडूं बारी बुदोंत आसा आमगेल्या तांगेले IQ कितली गे म्हणटा चड आसा आतां भायर कामां वचना खंय वता चली वचना खंय चली भायर दाणा आशिल्ली काल आमगेलो त्या कालार आतां आज आमी तातूंत इम्प्रोवेशन जाल्ला म्हणून म्हाका आनी एक रिजन दिसता कसो म्हळ्यार आमगेलें जाल्यार एक परिसर गी आमगेले मालगड्याल एक मनस्थिती गी आनीक एक समजायनी म्हूण दिसता म्हाका यक्षगान तुमी पळयल्यार एक धार्मीक एक ताका हें आसा कसो लेपन आसा तुमी म्हाका कशी दाखयाची गी खंयचोय एक मेळ आजी वृत्तीपरा मेळ म्हणटाचे आमी वृत्तीपरा मेळ चड उणी 40 आसाची वय 40 वयरी वृत्तीपरा हव्यासी नाका सोडायची हव्यासी एक 200-300 अशा पुरो वृत्तीपरांतूची 40 जन एक मेळांत आसाची तुमी लेख घाला 40 × 40 कितले जन जाले 1600 जाले 1600 जन प्रति दीस काम करता एक इंडस्ट्रियल एक्जाम तें सांगूंक आयलो हांव तुमी सांगता करेक्ट आनीक सगळ्यांक एक जिवनोपाय एक आनीक ते 1600 जनाली आसून इतले कडेन 6 म्हयने तूं काम करताचें म्हणून जाल्यार तांकां आज इन्कम चांगस कसो लायक म्हळ्यार ताका मेळचे सवलत तुका दिताचे PF दायत आनी वरल्या 6 म्हयन्याक दितले यक्षगानाचे मंडळी आसा 6 म्हयन्याक जालें न्हू आतां वरल्या 6 म्हयने तांणी काली भोशण म्हणून तांकां एक कसो एक धन ते मागीर दिताचे त्या मात्र न्ही आज काली आमगेले जीवन म्हणटा खंय पावलां म्हणून जाल्यार आमी आतां काली विळली दिवची न्ही आयल कलाविदा काही गौरव संभावना तें काही कंपल्सरी ना दिवका म्हणून खंयचेय ना म्हाका दिसता ಕೆಲವು वृत्तीपर जावन आशिल्ले काली त्या संभावनेर दिसकावन हें कसं म्हणटाची तांगेले संबळ वरोचे म्हळ्यार तांगेले कुटुंबीक कार्यक्रम तांणी करेक्ट आसा म्हणजे जाल्यार तांकां आज कालीची जीवनोपाय दुड्ड व्हरता आनी काली केला आर्टिस्ट तांगेले चेडवांक लायक एज्युकेशन दिलां कसं म्हळ्यार हांव दुबय आशिल्लो आमगे नारायण सेवा समिती म्हणून एक आसा तांतूं जोगून आमी तांकां स्कॉलरशीप आनी दिलेलो आसा केला आर्टिस्टाक चेडवांक निम तशें म्हाका तें कळलेलो विशय लायक शिकलें लायक इंजिनियरींग की MSc की हें करून लायक शिकलें बट तांकांय केलो तांगेले रक्तगत वचून तांकां गेलो तांणी हें तांणी हव्यास जेवण करता आसता केलो जेवण शिकिल्ले चेडूं आमी म्हणजे तें एक आराधना कले म्हळ्यार प्रति एक देवस्थानाचे एक शुद्ध मुद्रिके म्हळ्यार ते कसं म्हणटाची तांगेले एक बॅकबोन आसचीची प्रतिपटी आमी वचून देवालय दाखून मेळ साठ वचो आतां खंयचेय दरा तुमी कटील दरा मंदर ती दरा आनीक आमगेले मुल्की वेंकटरमण देवस्थानाक म्हणून जाल्यार दराची अशी पुरो आसतना आनी प्रतिपटी आमी ते चौकी एक देव म्हूण आसता मेळा देव आसा ताजे खातीर हांव म्हणचे कसं म्हळ्यार एक आराधना कला एक आनीक सकड सत्संप्रदायाचे सकड जेन्ना उलोवपी लोक आसता तातूंत आमी हिंदू जायत क्रिश्चन जायत इवन मुस्लीम समेत आसच वेगवेगळे केला वेस्ट गांवांतले आनी एक मोहम्मद म्हणून गौस म्हणून खंयच्यान तूं गेसतो
बडगत इट्टा वय वय केलो आसत असले पुढे क्रिश्चन बाब आशिल्लो वय वय तशी एक ते एक सार्वजनिक कले म्हळ्यार ही चुकी जायना वय वय सर्व आसची बट अंतू कसा म्हण सांगला रे हे यक्षगान म्हणजे अंतू एक ज्ञान वृद्धी जेवचे तो आता एग्जाम्पल तांणी केलं एज्युकेशन उण असं म्हणजे रे धार्मिक जानु संस्कृती कसं शिकयता पळय आता महाभारत की रामायण चॅप्टर कळ्ळें म्हणजे रे आता आजे काही आमगे चेडवांक जो ताजे विशयार चेड गोत ना सम आमकां कशी कळ्ळें म्हणल्यार एके हरिकथे वचून आमी आयकुका अदरवायज यक्षगान वताना कसं न्ही येता व्हडले व्हडले अर्थदार तांणी एक विशय सांगताना ते मनदट्ट जावन सांगताना आमकां तें आमी तेंची शिकला म्हणजे आमकां तांणी एक्चुअली मास्टर जाली वय वय हो वेस घालून असो पुरो कसं की तो स्टेजार आपूण तागेले टॅलेंट दाखयता असं रावण जावन की राम जावन की कृष्ण जावन की कसं वय. त्या विशयार परत आनी विशय केला सांगताना वय. आमकां तांचो विशय केला जाण तांचो विशय मेळटा आमकां धार्मीक जावन आशिल्ले विशय पुरे बदल जाल्यार तांतू खंडा वाटेनलो इवन MA कन्नड MA केलें की तितलें नॉलेज अशें तांकां आशिल्लें तितलें नॉलेज यक्षगान आशिल्लें तितलें आर्टिस्ट आशिल्लें लायक एक वेंचून सांगता जाल्यार वय आनी एक न्हू गिरीधर माम आतां तें रिपिटेशन ना ताजें आतां एक दोन पार्ट मेळा मेळी जावन चर्च करता म्हणटाना वय ताका समयोचित जावन उरलो का वय वय समयोचित जावन उरलो जाल्यार ताका ज्ञान जावं बाउंड्री बशी भायर वचना ताणें बैंडर बशी भायर वचचें ना आनी तें जेन्ना पावका पावका. असो उद्देश आतां तुमी हेळ्ळें देखून आयलो हांव हेळ्ळें देखून आयलो आमकां कळटा आमगेले आजी नट्टी येवची भायली मनशां जाल्यार एक महाभारत आनी रामायणा काणी गोत्तस म्हण जाल्यार ते गोत्तस तांकां गोत्तस आत्ताचे जो एज्युकेशन केलें बदल सांगता जाल्यार ह्या विशयार तांणी शिकूं का तांणी शिकना तांकां विंगड शिकता तांकां विंगड शिकू चड असं म्हणटात शिकनाच जाल्यार आमी पळयला विशय नट्टी येवची भायली मनशां ते उलोवन तांची काणी सांगता असं म्हणटा जाल्यार ताका कारणाची यक्षगान आनी हरिकथा दोन्ही विशय तो नायक माम तें आसो आतां आनी एक विशय म्हणटा तुमी आतां दुबय गेल्ले म्हणून सांगले कितले समय तुमी दुबय आशिल्लींची आतां तुमी येवन वापस मुडबी जाल्यार सेटल जाले सेटल जाला हांव टोटल 28 इयर्स हांव थंय आशिल्लो 28 28 वर्स वय उद्योगी जावन उद्योग जावन तदनंतर हॉटेल आनी लेबर सप्लायचे बिझनेस स्टार्ट केलें हांव बाबाजीले म्हगेले कंपनी आशिल्लो सोलास मरीन म्हणून ताजे नंतर म्हगेलें ओन स्वादिश्ट रेस्टॉरंट म्हणून केलें साऊथ केनराचें फूड बरें ताजे नंतर एक लेबर सप्लाय म्हणून अशी थंय एक कंपनी स्टार्ट केली कशें की देवान सक्सेस केलें आतां म्हगेलें जीवन चलता सांग आरामेरी तशी आनी थंय वचून यक्षगानाची पिशी सोडली हांव वय ते कसाचे 2002 ಅಂತೂ ಫಸ್ಟ್ मला थंय एकल्या एकल्या टच ना न्हू तेन्ना म्हळ्यार कोण इंची नाकलो उरलेर म्हूण केलो तशें पुरो आसा तशें म्हाका एक दीस चान्स येयलें थंय महिषासूर घालूंक थंय तर त्या फस्ट अचानक वय महिषासूर तेन्ना उमेश नंतूर म्हूण सांगून तागेले अज्जेरी ಮೈಸಾಸುರನ್ನು ಗಾಲ್ನು ತೈ ಸಕ್ಸಸ್ ಜಲ್ತೆ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಚ್ಚಿ ತದ್ ಮಳ ಈತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಾರ್ರಿ ಮುಡ್ಸವನು आवली मारी म्हणून तो त्यात ताणे हेगळी तो नंतूरचो हांगाच्योची बेस्ट तवे आर्टिस्ट लायक आनी त्या संदर्भात ते हरीश कामत म्हणून आमची गेलो एकलो आसलो विटलाचो दुबय आसा तो आतां तो बॉम्बे आसा तवे लायक ताणें आशे करचे आशेगार म्हणून येता ताका आमचे गेल्ले तो पुराय आनी कन्नडांत ताणें एक्ट केला थंय आमकां फस्ट स्टार्ट जालें ताजे नंतर एक 2 वर्स गॅप 2004 की आमी एक यक्षमित्र म्हणून सांगून एक प्रारंभ केलें वर्स केळू थंय स्टार्ट केलें एक वर्साक एक नव प्रसंगांनी पुरो करूंक स्टार्ट केलें सो एक केळ्ळें आमी देवी महात्मे कटील क्षेत्र महात्मे कटील क्षेत्र न्ही सॉरी श्रीदेवी ललितोपाख्यान तांत ईश्वराला आनी कामेश्वराला पार्ट हांव घाललो ती ताजे नंतर ते भस्मासुर महिनी जाला तांत ईश्वर घाललो हांव ताजे नंतर कटील क्षेत्र महात्मेंत जाबाली आनी एक फावटी रक्तबीज घाला ताजे नंतर त्या मालिनीला दूत न्ही विद्युन माली तें घाला ताजे नंतर कौरव तद नंतर बडगु तिट्टावट रामचंद्र कोंडादुगुळेनी तोटी मने गणपती भट्टल एदराक वसुदेव पार्ट केलेलो हांव थंय बडगु तिट्टांत तशी ते आत्ताय ते चलता आसा पयरी आपयल तांणी एक फावटी म्हाका पयरी एक हें जालें खंयचे रामाभिरामा म्हूण सांगून एक यक्षगाना तूं रामाल पार्ट घालका येवका म्हणून हांव जायना मारे म्हळ्यार येदे पूण प्रॅक्टीस जावं म्हळ्यार भागवतीक व्हडले व्हडले जन येवचे तांगेले जाल्यार आमी थंय हें करूं जायना तेगे पूण प्रॅक्टीस जावका अशें म्हणून म्हाका जायना मारे म्हणून हें केलें तशें आतां ते आत्ताय चलता आसा ते एक आमकां एक गळीक गिरिधर माव तुमी दुबय आशिल्लींची मस्त वर्सां म्हणलें हय हे तेंचे पुरा कार्यक्रम तुमी स्टार्ट केलेले गी
संघ आणि हांव स्टार्ट केलें न्ही आमी पुरो वट्ट जावन मेळ म्हळ्यार एकल्यान जावची इल्लो न्ही ती पुराय थंय सुमार रुल्स एंड रेग्युलेशन पुरो जावं जाल्यार वय वय ಕೆಲವು ಜನ ಮೇಳ್ಕ ದತ್ತ ಪೂರ ಜನ ಮೇಳ್ನು ಇತ್ತೆ तुमकां सांगले पळय पद्मराज एक्कार सुधाकर तुंबे गणेश रೈ तशी चिदानंद पुजारी विठ्ठल शेट्टी आनी हरीश कामत आनी शांतराम आचार म्हणून आनी पुरो मेळ्ळे आमी एक यक्षमित्र म्हणून नांव दवरून एक यक्षगाना विशयार हें केलें वर्सा एक पट आमी थंय खेळ खेळोवचे आशिल्लो एक 4-5 जाण कलाविदाक हांगा दाखोवन आपोवन व्हरून भागवतीक चेंडे अतिथी कलाविद जावन आमी हांगा आपोवचे आशिल्ले ते म्हळ्यार चेंडेक आनी करेक्ट जन नातील प्रकार निमती हांगा दाखोवन हाडून आमी एक 2 दिसा पुट तांकां आपोवचे ते 2 दिसा पास प्रॅक्टीस सांगिल्लो जाल्यार प्रॅक्टीस करून यक्षगान आमी वेदिकेर दिवचे आशिल्ले खंडापट जन जाता आशिल्ले म्हळ्यार इंट्रस्टेड म्हळ्यार ते एक वर्सा एक फावटी पळोवच्याक स्वाद घेवच्याक आमगेले जन परत थंय आशिल्ले पुरो वय 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 आतां आनीक इम्प्रूवायज जाला म्हळ्यार टेक्निकल जावन ह्या पुराय खंडापट जाला आतां म्हळ्यार ते खंयचे एक प्रसंग काडटाना त्या प्रसंगाक खंयचे आतां एग्जाम्पल कटील क्षेत्र मात ताका बंडे गिंडे बरें करता न्हू त्यामुळे ते पुरो कोरून चंदू कोरून बारीक टेक्निकल जावन करता तशी अपडेशन जाला वय वय आतां ते बदल सांगता जाल्यार 2 ग्रूप जाला ते म्हळ्यार आनी एक ग्रूप आसा कसाने यक्षगान तरबेती केंद्र म्हणून सांगून एक कोर न्हू तांणी एक वर्सा एक खेळ खेळयतात तांतू इवन त्या पटला फाउंडेशन तांणी तांतू मिंगिल आसा तांतू सो ते यज्ञगारिके शिकयतात ती म्हळ्यार तो शेखर शेट्टीगार म्हणून आसा तो लायक कलाविद तो पुरो शिकयता आसता दुबयांत वेस घालची कशी बण्ण कशी घालच्यो यज्ञगारिके कशी करचे पुरो आनी वेस बांदूची कशी ते पुरो शिकोवन दिता आसत आतां बदल सांगता जाल्यार खंडापट चेडू खंडापट पळकलें आतां आतां तांकां हव्यास म्हणून कोणें सांगयच ना तशें जालें जाता वर्सा एक फावटी हांगा येवन गांवां येवन तांणी एक प्रदर्शन करतात वय वय म्हाका दिसता तो दीपकराव पेजावर म्हण आशिल्लो तो आशिल्लो हांगा मस्कतांत मस्कत बॅरिनांत ताणें ताका चेडू हांगा प्रदर्शन दिलेलें आसा टावन हॉलांत वय 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 तेंचे चेडवांक वय वय कन्नडान संभाशण शिकोवन तेंपुरा वय बारी एक तेंपुरा जाव निजावन ना ना आमी आतां पळोवत जाल्यार नायक माम खंय पळोवन म्हळ्यार आमी आतां इम्प्रुवमेंट मस्त जाला यक्षगानाचेर फुडें आमी समुद्र दांटून वच्चे न्ही आशिल्लीं फुडें थंय गेल्यार आमची गेल म्हणटा हांव मात्र आशिल्लो हांव आनी तो हरीश कामत बाकीचे आमची गेल सुमार आसा ती पण यक्षगानाक कोणी एंट्री जायनी ती थंय आतां ते आतां संघ आसा न्हू कोणें वचून एक हांवें एक म्हाका इंट्रस्टेड म्हणून सांगून वचून आतां आमचे गेल तुमी गेलो आमचे गेल्यार कोणें वता म्हणून थंय कोणी येदोळ पेटयल ना दुबयांत विशय सांगचे म्हणजे आतां दुबय मात्र न्ही फ्रांस जर्मनी आनीक विंगड कंट्रीन तूं पुरा UK पयरचे आमगेली पुरो जन वचून पटला आनी बारी साधन घेतला वय 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 त्या विशयी आमी मस्त खुश भावका कसं म्हळ्यार असले कला प्रसार जाता न्हू उद्देश कसो म्हळ्यार आमगेली दावका म्हण न्ही प्रसार दावका कला प्रसार एक जाता आनी आमगेली संस्कृती एक व्हरता कळटा कसो न्ही तें म्हणून सांगून एक कळटा आतां ते आशिल्ल्यांक आमगेले भारताची आशिल्ल्यांक चिके कसले विशय करता नाजाल्यार ह्या पुरो पळयता चिकेची ताजे विशयार चिकेची इंट्रस्ट जेवन हें जाता म्हणून अनेक नायक माम आतां कसो जालें म्हळ्यार भासय फुडें एक काळाक कन्नडाक मात्र सीमीत जावन आशिल्लें यक्षगान म्हळ्यार ताजे मागीर होगूल तुळू आयले तुळू भाशेक ताजे मागीर आमगेले कोंकणी आतां ताजे मागीर इंग्लीश आतां हिंदी हे पुरा पंचभास स भासेक री आतां यक्षगान दत्त म्हळ्यार तें एक व्हडलें एक खुशी खबर न्हू यक्षगानाक वय वय हांव ताजे खातीर सांगिल्लें तुमकां कसं म्हळ्यार एक 9 घंटे आतां तुमकां चड म्हळ्यार जनाले एक कोण म्हणटा सायकियाट्रिकल तो म्हणटा तुका कसलें कॉन्सन्ट्रेशन करूं येता म्हळ्यार एक घंटो अब्बा म्हळ्यार 1.5 घंटो 2 घंटे जाय मागीर तुगेलें कॉन्सन्ट्रेशन तें आसना तें म्हळ्यार आशिल्लें तें प्रवृत्ती तशें आसता म्हूण सांगता जाल्यार तुमी यक्षगान पळया 9 घंटे 10 घंटे जेन्ना शिकोवन बसता न्हू खंय वचनातले बट त्या फुडें दत्त आशिल्लें आतां मात्र ती समस्या केला म्हळ्यार आतां आरोग्य समस्या मॅक्झिमम जनाक येता फुडल्या म्हणके न्ही म्हळ्यार ते आमी खावची विशयार फूड विशयार थंय नको सूर जाला ती समस्या म्हळ्यार हेल्थ इश्यूज तशें ना ती तितले घंटे आतां वता इतलो वेळ कोण रावची मार तसली बरी परिस्थिती येदे वेळ जाल्यार सुदारसून पळोवन वचचें आशिल्लें म्हणून तशी ईद पुरती एरून तूं न्हू आपोजीत ते आपोजीत म्हणून तशें जाता म्हळ्यार नायक माम तुमी आतां कालमिती यक्षगानाक फॉर जावन आसा म्हूण येता की न्ही तुमगेलो अभिप्राय कसो त्या विशयान कालमिती आनीक सांजेर दाखोवन सकाळीं थंय 2 विशय सांजेर दाखोवन सकाळीं हांव आतां बदल जेवन तांतू इंट्रस्ट तुमगेलो अभिप्राय वैयक्तीक अभिप्राय तांतू तितले म्हाका एक उमेद म्हणना
हांव सांगचें म्हळ्यार म्हगेलो अभिप्राय म्हळ्यार ही आतां कालमिती करेक्ट आतां 11-12 गंटेक एंड करता न्हू एटलीस्ट ताका न्हीदय मेळटा सम इनकमय मेळटा एंटरटेनमेंट मेळटा कसाला सांगता म्हण सांगला रे हांव आजकाल टीव्हीचे सिरियल कंडाबट सुरू जाला म्हळ्यार केलो जाणाक आतां तें पळयल्यार मागीर हें नाका वय तशें तांकां आतां आजकाल थेवें जावं हेवें जावं म्हणटाना एंटरटेन करता जाता एंटरटेन करता जाल्यार तुमी एक लिमिटेड टायम दवरला रिजन येता ती हें एक रात बालें जाल्यार पाल्ले कामां वचुका आनी आरोग्य समस्या असल पुराय हें म्हाका रिजन चांग म्हण सांग म्हूण दिसता त्या वेळार हांव सांगला प्रकार लेक्चरर जावन आशिल्लो तो येवन वेस घालता अदरवायज ताका सकाळची वेस दिली जाता आनी पाल्ले वचून शिकयत कसलो तो वय सम जायना वय तागेलो आर्टिस्ट कसं तागेलो आत्मतृप्ती ताका. आत्मतृप्ती ताका इनकम हेजेलें दोन कडेन इनकम जाता तशें तो तागेलो आर्ट तागेलो कसं न्ही आर्टिस्ट तागेलें एक टॅलंट आसा भायर हाडूक भायर अवकाश अवकाशय मेळटा तशी म्हाका हें लायक म्हूण दिसता नाही ह्या विशयार एक शांतराम कुडवला म्हाका जी चर्चा जाला ना हाका पर आनी विरोध आस ना म्हणना खंयचेय एक विशयाक तें आसता जाल्यार तुमी सांगल्या वरीची म्हगेलो अभिप्राय काल आमी ती चांग म्हणून कसं जालें म्हळ्यार तुमी सांगिल्लें ते पॉयंट हांव दोन घेता वय वय कळ्ळें? आतां तुमकां उदाहरण दिया वय वय सम केवळ पळोवका म्हणून मनस मनस. जाल्यार तितलो राबू जाता म्हणून प्रश्न जायना म्हळ्यार कसं लायक हेल्थ वय आयकना इथे पुणे राष्ट्रीय घेवका वचून म्हणून तशें नाही म्हगेल्यात एक सहपाठी केलो जाण यक्षगान प्रियल हांव सांगचें आशिल्लें म्हाराज डे टायम यक्षगान सांगा हांव खंडीत येता थंय म्हणून सांजेरी आतां टोनवरांत हांव वता कसं न्ही यक्षगान जाल्लें म्हणून जाल्यार 5 घंटा सांजे 9-10 जाल्यार जावं म्हाका कसं न्ही प्रॉब्लेम ना हांव वता हांव पळयता आशिल्लो म्हळ्यार आमकां एक खुशी त्या आर्टा विशयांत आनी आमी आर्ट तें परफॉर्म केलें ग्रायक वय वय नायक उलयतरी म्हाका हें दिसलें भाशे विशयी सांगलें हांव तुमकां 4-5 भाशेन जाता म्हणून सांगून आतां आमगेले कोंकणी यक्षगान म्हळ्यार कोंकणी भाशेरी फुडें यक्षगान जायना आशिल्लें म्हाका गोत आशिल्लें म्हणटाक कोणगी एक पाटी आमगेले सचिन पेटे एक मामा आशिल्लो तागे नांव येतना आनी जाल्यार पूर्ण प्रमाणाचें म्हाका पूर्ण प्रमाण ना कर न्ही म्हाका गोत आशिल्लें ना आनी अन्नी कोण तें कसं एक बंबई एक जनप्रिय यक्षगान म्हणटा तांणी एक प्रयोग केला जाल्यार जायनी आतां श्रीनिवास प्रभू म्हणून एकलो आसा लायक आर्टिस्ट जनप्रिय तशी तें आतां कशें जालां म्हळ्यार आमी आमगेले एक संघ तुमकां गोत आसा तुमी ताजे मेंबराचे कोंकणी सांस्कृतीक संघ रजिस्टर्ड मंगळूर आमी एक 7-8 खेळ कोंकणी भाशेर केलेलो सुरवेर आमकां उमेदी म्हळ्यार हांव अध्यक्षपण आसतना स्टार्ट जालें तें केलां तातूंत तुमी एक म्हाका दिसता 5 दीस यक्षगानां तुमी पार्ट केला ताजे पुरा हिन्नले आनी ताजे काणी बरोवचे आशिल्ले आमगेले शांताराम कुडव त्या करून आमी छंद करून केला आजी जेन ते रक्त आसाची कोंकणी यक्षगान केद येता म्हणून अशें जालें मेळ्ळें केलें निमगीत आसा कोण समेत केद ह्या फाटी नांव म्हणून करोना मागीर तें आतां राबलां न्ही वापस ताजे पुनरपी जावच्याक साध्यता पुरो आसा जाल्यार हांव म्हणजे कसं म्हळ्यार भाशा वैविध्य त्यो आमकां करूं जाता म्हणून साबीत केली मागीर तें रस आस्वाद करतले जेन आसत म्हणून लायक शुअर तशें आसतना आमगेले जेनाक म्हळ्यार आमगेले यंगर जनरेशन युवा पिळगेक आज हें पावच काम धांवका म्हणाल म्हगेलो अभिप्राय तुमी कसं म्हणटाचे युवा पिळगेक आतां आमी नाटकां वचनाचे आमी सिनेमा वचनाचे आमगेले जेन आसच जाल्यार आमचो चिके उण जाला म्हणून म्हाका सगळें मना एक हें जाव का बट बेकी गंटे टोर यावर म्हणून विषय सूर्य एम आर कामत वच्चो हांव तागेले म्हाका सोदता म्हणून अटला गिरीधर नायक वच्चो हांव तागेले म्हाका सोदता म्हणून तसल परिस्थिती कोण वच्चें म्हणून तशी केल्यार लायक आतां तुमी तें सांगू म्हणून सांगून तुमी केल्लें स की केलें आमकां आपयलें सात आमकां आपयलें आमी तितलो दूर जावन आयलीं ती तितलो दूर जावन येवपा जाल्यार आमी इंट्रस्टेड आयलीं पळय खंडीत तशें जावन तेंची तुमी कसं मन केल्यार गॅरंटी जाता हांगाचें म्हळ्यार मंगळूरच्यान न्ही वैयक्तिकाय चड म्हाका हांव कसं म्हळ्यार संघ संस्थेन गी आमगेले मठ मंदिरांनी राजाश्रय म्हणच्या तें आतां राजनाज न्हय आतां आमगेले प्रजाप्रभुत्व राजाश्रय आमगेले मठ मंदिराच्या नाडून तुमी हांगा खेळाचे रे कसं म्हण ते होगूर पावका आनी आमगेले चेडवां ताजे नाट्याचे तरबेती दिवका असल पुराय एक तुमी मठा मंदिरां म्हणटा एक्झाम्पल आतां आमी देवस्थानाचे विशय धरया मंदिर म्हळ्यार देवस्थानाक एक्झाम्पल आतां मंगळूरचे विशय जाल्यार वीर व्यंकटेश एक पॉप्युलर आमगेलें GSB कम्युनिटीचें देवस्थान थंय कमिटीन कोण आसा की तांणी तें इंट्रस्टेड घेवन आमगेलें हांकां हें संस्कृती शिकोवंक यक्षगाना मुखांतर म्हणून तांणी तें एक केलें म्हणून जाल्यार मुखारसून हें केलें म्हणजे आतां तुमगेलें जाल्यार आपोवचें कामत मम्मी यो तुगेले का जिबेरी आमकां तशें करका म्हूण आसा तुगेले का तूं सहकार कसाल जावेत म्हणून तुमकां एक मुखार घालून केलें म्हणजे तुमी ना म्हणता तशी तांणी दिवं का म्हणचें हांव एक्झाम्पल मुल्की वेंकटरमण देवस्थानांतू मुडुजरे आमगेले वेंकटरमण देवस्थानांतू तांणी पुरो केल्यार जाता न्ही मुल्केच्यान फूड केलेलें आसा हांगेलें तें मेळूची पारंपारीक जावन मेळूं आशिल्लो पुढे आतां तें कसं म्हळ्यार केलो दिसा मानतांनी तें कसं की लिमिटेशन केलां तें मेळूची मेळूची काल आमची गेल्यार कर जाल्यार
तशी हांव सुमार फावटी ट्राय केलें ह्या गेले तर म्हळ्यार एक फावटी उद्यावरान निम गेलें ताणें कोणी इंट्रस्टेड ना ती म्हळ्यार ताके खर्च वेच्चा म्हण आसा एटलीस्ट तेवें दिल्ली म्हण जाल्यार हांव म्हणचे तसं खर्च वेच्चे तांणी दिव न्हू आतां तुगेलो तसं मनशान जाल्यार ताका मुखार येवन कोरे येता म्हण हांव रेडी आसा काय तोंदर तूं कसं म्हळ्यार चेडू सांगून परफेक्ट जन कोण सांगचें म्हणजे जाल्यार हांव शांताराम कोडू हय तो पुरा जन ताका पुरा एक्सपिरियन्स आसा ताणें ओटू बरें येता यक्षगाना बसयला ताका चड गोत तसं हय तागेलो ओटो तुमी आसला री बार लायक आनी कितें म्हणटा म्हळ्यार दूद आनी कसं म्हणटा सकर म्हणटा न्हू तशी जाता म्हण लेखचें हांव पळय मुखार एक दीस येतलो म्हळ्यार आमकां म्हागेलें ताजें हें आयडिया कसं म्हळ्यार आमगेले चेडू आनी ह्या फिल्डाक येवका म्हूण आनी तुमी म्हळ्यार वरी ते दुश्चटांनी म्हणलें आतां तें चिक उण जाल्ला कसं म्हळ्यार वय ताजी मस्त आतां जेन्ना कळटा कसान चांग कसान वायट म्हणून गोतस तशें आसतना आमी ताजे वयर चड एक ध्यान दिवका म्हणून आमी एकलो कलासक्त आनी कला राधक असं म्हणून जाल्यार ताका ते विंगड विशय गवणी म्हणून दिसता म्हळ्यार तें नाका म्हणून दिसता असल आसता म्हळ्यार तें तान वच्चे ताजे गतिरीची असल पळय पुडी म्हळ्यार तें सांगतलें नाशिल्लींची ताजें ज्ञान नाशिल्लें आजी सकड वर्ल्ड आमगेले बोट्टा मध्यान पुरा तुका कुडले मेळटा पुरा मेळटा असल कडेन आमी ते आमगेले चेडूंक ताजे विशय ज्ञान दिवन ताका इंट्रस्ट हाडोवप हांगा एक चल्लस बारी लायक सात्वीक कसं तागेलें नांव आसा म्हाका खंयच्या ती बारी एक नमुन्याचे हुशार आसचेलो ताका तिका ट्रेनिंग दिलें म्हणून जाल्यार तो खंयच्या लेवला पावता म्हणून म्हाका दिसता आमकां तसले ऑपॉर्च्युनिटी एग्जाम्पल तुमगेलें आनी म्हगेलें दर्जेलो आमकां जे हेल्थ इश्यूज म्हगेले विशय तुमकां तशें तशें चड एग्रेसीव जेवन वता आसले परिस्थिती ना आमी सपोर्टीव जेवण सोय तुमी ना वय सम एग्रेसीव जेवन वता आसले ओट्टू कोर न्हू हें कोर न्हू हेडेक घेवन म्हळ्यार टेन्शन घेवची तितली परिस्थिती आतां सिच्युएशन ना तशें म्हणून इंट्रस्ट आसता म्हाका हे वेस घालका ते वेस घालका पळोवका अशी म्हणून आसता जाल्यार आमगेली बॉडी आयकना तशी जाला परिस्थिती तुमगेले आरोग्या विशय आयकल तुमगे मध्य कसं घेवन जावं आतां म्हाका हें निजान सांगता जाल्यार ही दनी जन्म म्हणटा न्हू 2013 म्हाका दुबयान तूं गोतना एटॅक जाल्लो विशय मागीर त्या TMT करतना एटॅक जाल्ला म्हूण सांगून मेळ्ळें इमिडिएटली डॉक्टर हें करता एंजिओप्लास्ट करता कसं म्हणून सांगून हांव सीदा गांवां आयलो गांवां येतना एअरपोर्टार देंवतनाची पेनूच्या सुरू जालें ते येवतना शांताराम कोडा फोन करून एक हनुमंताक एक प्रार्थना करून बंड घाल मारया म्हाका आजी ताणें वंचो घाता म्हणून जाल्यार हांगी हॉस्पिटलान तूं येवन पुरा तयार करतना 59 सेकंडाक गेलें हार्ट स्टॉप जालें स्टॉप जावन हें कशें करून मागीर सांगता हांव विशय पुरा जाल्या नंतर म्हाका लास्टाक मार्ची नंतर तद नेचर जाला हांव ताजे नंतर पुरो एंजिओप्लास्ट जावन पुरो जावन डॉक्टरांनी म्हाका निमगिता तूं कसो ध्यान करता आशिल्लो आमी पुरो तयार हें करतना हांव रामाक ध्यान करता आशिल्लो आंजनेयाक ध्यान करता आशिल्लो साईनाथाक ध्यान करता आशिल्लो आनी त्र्यंबकेश्वर मंत्र सांगता आशिल्लो म्हळ्यार तुका एक तागेलो तोंडा सांगला वर्ड एकाची गॉड सेव्ड यू म्हणून देवान रकयलो म्हणून तद नांव लेखलें म्हाका हांव म्हळ्यार शांतारामा फोन केलो सांगलो हनुमंताक एक शियाळ घालून प्रार्थना करून या मरे म्हणून म्हाका ताणें वंचयलो ताणें कशी वंचयलो म्हणून हांव सदां रामालय पायमळा आसूचें आतां हांव भजना मंदिर अध्यक्ष मितबेल तेका 5-6 वर्स जाले तागेले सेवा करचे भाग्य म्हाका अनेक चान्स दिलो ताणें तागेलो धनी न्हू तो रामाल सेवा करूंक एक जावका म्हणून मुडदरी हनुमंतान म्हाका एक पुनर्जन्म आनी एक सेकंड लायफ दिला ताजे नंतर दिल्ली नंतर हांव 3-4 वर्सां भितर हनुमंताला पार्ट घालो कोंकणी त्या सगळ्यांनी येवन मेच्चून हांव लेखन की मेगेल तितलो जाता म्हणून म्हाका एक आशिल्लें अशी तशी करका म्हळ्यार एक आमी एका केलो जेन्ना पार्ट पळयता न्हू अशी करका तशी करका मेंटर जावन घेवचें हांव इजेलो तो गोविंद नायका कुमटा गोविंद नायका स्टाईल तागेलो कशें हनुमंत पळयलो म्हळ्यार तांकां तूं तितले हनुमंत गोविंद भट्ट घालता बट हांव ताका हें जेवन हें घेतलें तशें तें एक नमुने सक्सेस जालें तें तुमकां एक वता तुमी पार्ट हांव आशिल्लो सो आजीक ते म्हाका एक नमुने सॅटिस्फॅक्शन दिलेलो पार्ट म्हणून हनुमंतान दाखयलो हनुमंताल पार्ट म्हाका तूं घाल रे म्हणून ताणें एक दिलो म्हणून एक मुगेल एक कसं म्हणटात एक आश आशिल्ली आनी हांव लेखचें म्हळ्यार ताणें एक म्हाका अनुग्रह केलें इतले तुमगेले आरोग्या समस्या आसल्यार री तुमी कितले उड्डेले आमकां बेगीन केला तेन्ना कश्यो उडताची म्हण म्हळ्यार तुमगेली अक्का नांव तुमगेली प्रफुल्ला नायक ती तांच्या यक्षगानांत मस्त एक नमुन्याचे मुखार सल्लो तिणें म्हणून आशिल्लें कशें घेता आमकां ताका हें जाल्ला एनजीओ जाल्ला तें जाल्ला म्हणचे आमकां बेगीन करचें तुम हनुमंत जावन उडतस आमकां आमी घेवन तुमकां आमी ना विशय कसा म्हण सांगला री त्या वेदिकेर वतना
आमकां ते पुरा विसरता चंडा पेट ऐका विंगर कसं नाही ऐका आणि एक पात्राक न्याय दिवका म्हणजे एक मत्ते असता मत्ते असता तशें हांव हनुमंत जावन एक मारी निजा जिवनांत हांव गिरिधर न्ही वय वय हनुमंत जावन कशें म्हणटा तें निर्वहण केलें ताका एक आशिर्वाद हनुमंतान आमकां ते दिले म्हण सांगूं येता तशें मागीर भारी सॅटिस्फॅक्शन जालें पार्ट तो जाल्यार मागीर अनेक आशा आशिल्ली कशें म्हणल्यार म्हाका कशें वेश करता म्हणून म्हळ्यार एक एक्झाम्पल शशीप्रभा वय 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 द्रौपदी प्रतापाचे द्रौपदी कास त्या गावका म्हणून आशिल्लें तें आज तांय जाय न्ही जातालें आनी आतां ह्या एजा बारी कश्ट ना ना तुम्ही वेश पार्ट तो वय आतां ह्या एजाक आनी बारी कश्ट आश आशिल्ली वाद हांव हागेला सांगिल्लें शांतारामाला की एक शशीप्रभा परिणाने नातलारी द्रौपदी प्रतापाचे घालका मार म्हणून सांगता नाही गिरिधर नायक मग आता आनीक एक 10 दिसांनी तुम्ही आणि तुमकां प्रमोशन जाता वय सिनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक जातात तुम्ही तशें दाखून तुम्ही आनी काही एज म्हणून पळोवचें ना यस आरोग्य समस्या तुम्ही केला म्हणजे तारोत म्हणून कोणी सांगना वय वय तशें जावन आनी काही तुम्ही तुमगे लाश आशिल्ली पार्ट केल्यार तुमकांय समाधान आमकांय समाधान म्हाका समाधान म्हणून भंय करतात आतां नाही चड उडचे गिडचे पार्ट नाका जाल्यार तितलें उरलोचें आतां यक्षगानांत कशें म्हणून सांगल्यार एकल्या एदुराळी आसता ताका एक प्रतिस्पर्धी आतां रावण महाब्राह्मण चड शिकिलो व्हडलो आत्मलिंगाडलो मनीस असन पुरो आसतना आतां काल अभिनय करायचो उडची करू हय तेचें कितें म्हणून आतां जायना म्हाकाय जायना तशें देखून आमी असल पार्ट सिलेक्ट करचें आनी करचें असल पुरा पार्ट येदराच्यान उलयतना तो एक मस्तेक क्रूर रे म्हणून दाखोवन दिवची तशें केलावच्यान आसची म्हळ्यार त्या नॉलेजांतांनी तांगेले पांडित्यांनी दाखोवन दिताची कौरव ना जाना आमी धर्म म्हणून सांगला ताका धर्म कसं म्हणून गोत आस बट म्हाका उपाय ना असल पुरा केला आसना आयकुच्या ना आनी फॉलो करूं ना तो सीदो सांगता तो उणवे खंयच्यान उणे आसो तो कौरव खंयच्यान उणी ना तशींच रावण उणे आसवे ना आमी मात्र रावण म्हणून कोणाक नांव दवरना सोडले महाब्राह्मण म्हणटा महाब्राह्मण म्हणटात असल पुरा उरलोचे ते मातुगारिके त्या पुरा आसूचे आमगेले यक्षगानांत म्हणला आतां MA केलेल्यांकी कन्नड MA केलेल्यांकी तितलें साहित्य तांकां मेळना हांकां मेळटा म्हणला वय 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 तितलें म्हणल्यार ज्ञान एक्झाम्पल एक सांगचें जाल्यार आतां चन्नप शेट्टी शिकिल्लो 4 क्लास की 5 क्लास बट तागेले एक उरलोचे फ्लो करचे एक डायलॉग्स स्पश्टते कन्नड आनी ज्ञान अपार तद्द आमी मात्ते बागसुकाची म्हळ्यार तागेले ज्ञानाक म्हळ्यार तसो केलाव दिता सर ती हांव सांगिल्लें खंडीत आतां एक्झाम्पल घेवचें जाल्यार तेका आनंद मास्टर वय आमी एक दीस कसं जालें हांव शांतराम कडो आनी वासुदेव सामूक आमी उडपी दाखोवन ओटी येवचें तेंकां खोडेलाक ताका ड्रॉप करून ताणें तागेला केलो विशय विमर्श जालो सुमार विमर्श करतना तो म्हणलो ಒಂದು ಮಾರು ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಶ್ವರ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇವರು ಕಸಕೆ ಕೃಷಿಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಜಾವನು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಣೆ दान घेवचे म्हाका दान दिव तातूंत ताणें केला विशयार खंडन केलें ताणें ऋषीन ती योगी तेसवे म्हणून सांग आतां दान घेवपाक जाल्यार तूं ब्राह्मण जावका आनी कसा भिक्षी घेवपाक जाल्यार ताका केला उदाहरण दिलें ताणें म्हाका सांगूंक कळना तें ताका म्हणटा आसता ಆಮ್ಗೆಲಾಗಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಗಾಡ್ ಅನ್ ಮಾರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು कितले ಬಂಡವಾಳ ಬಂಡವಾಳ कितले ಲೆಕ್ಕಲೆ ಅವ ಆಮ್ಗೆಲ ಆನಂದ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಮು ಇತ್ಲು ಹೊಡಗೊಂಡು ಆಮ್ಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೋಡ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಸೋನು ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ कसाने आमकां वचून पावन तशी विशय ना थंय म्हणून वासुदेव स्वामी खुद्द सांगता म्हणजे जाल्यार तशें म्हणचें हांव केला रियली हॅट्स ऑफ करता नायक माम तुम्ही एक साधारण चेडून 50 वयर पार्ट करून आसा पुरो हय नवा तांतू तुमकां हे पार्ट केलेलें जायत आयोजन केलेलें जायत तांतू देखून कसले एक तुमकां कसं म्हणटा चड आनंद दिलेलो तुम्ही आतां म्हणलें हनुमंताल पार्ट केलो म्हाका चड आनंद दिला म्हणून तशेंच तुमकां मुजगर जाल्यार कसले विशय आसा की बेजार जाला विशय बेजार जाल्यार कसले दिसनी म्हाका येदोळ कसले खंयचे पात्र तूं खंयचे सांज जावं व्हड जावं तांतू म्हाका कसले नाही तुम्ही आतां एक संयोजक म्हणटा ना ताका मस्त कश्ट हें येता सुलाभ ना आजकाल एक ऑर्गनायज करचें सुलाभ ना विशय फर्स्ट प्लेस तुम्ही दुबय आशिल्ली मस्त केल्यार तुम्ही दुबयान तूं तेची महिषा मर्दीन करतना आमची गेलेलो चड सपोर्ट आमची गेलेलो खेळ जाला वय त्या दोन्ही सेकंड वय ते हांवच ऑर्गनायज करून सेकंड भास न्ही आमची गेले तेची आमची गेल्या न्ही वय आमची गेल्यार हें करून पुरो करून आमची गेले आर्टिस्टाक घेवन पुरो केलें ते म्हळ्यार केला भारी कश्ट जाला म्हाका तातूंत काही बेजार जाला यो देवा हांकां पुरो घेवन या पुरो जावचें चिकलो न्ही म्हणून म्हळ्यार एक तशी जाला कोंकणी लोक पुरा वय कोंकणीचे या ते कसं आमी फस्ट आमी
हें केलें नोपी केलेली नोपीचे पूजा जावन महिषामर्दीन खेळ केलो ताजें एक सांस्कृतीक अंग वय तशें केलेलें आनी दुबयन आमचे गेले कितलें म्हणून पळोवचे खातीर एक सत्यनारायण पूजा करून ओट्टो केलेलो फस्ट पुढे ओट्टो करून आमचे गेलें ताजे नंतर थंय संघ जेवलो आमचे गेलो हय इतली कॅपेसिटी आसा जन आसा ती म्हूण सांगू न्हू वय वय संघ जेवलो तदनंतर एक नारायण सेवा समिती म्हणून केला आमी ते खाली भजनेची एक हें आनी तांकां आमी केलो जाणाक हें पुरो दिलेलो कसं आर्थीक एज्युकेशना पुरो दिलेलो आसता तशें केलो संघ संस्थेचो हें केलेलो आसा तुम्ही आता श्रीराम सेवा ट्रस्ट भजना मंडळ मंडळीचे तुम्ही लायक भजन सांगताचे म्हणून ऐकला वय वय आनीक विंगड भावगीते बाबा गीते पुरे फिल्मी सॉंग्स फिल्मी सॉंग्स मस्त तितले तुम्ही पुरांत आसत म्हणजे परिपूर्ण म्हणून कसं नाही, न्ही नाही, बट पळयताल्याक आतां एग्जाम्पल तुमी एक दीस म्हाका फोन केल्लो वरा घालता जन ना ते तूं एक वरा कर का म्हणून वय वय तेन्ना हांव प्रॅक्टीस केली वरा घालनालो त्या दिसू तो मनोहर कुमार येईल खंय आमगेले सी व्ही नायक हॉलांत वय वय म्हाका वगत ना येईल पळयलें ह्या शांतरामान सांगिल्लो विशय ते पुरो आमगेलो पात्र चित्रण पुरो पळयले नंतर तांडी मिल गे अव येर मारे म्हणून अव इंची हव्यासी जालें हव्यासी ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚ ಆಸೋಗ್ ಮಲ್ದೇರು म्हणून ತಂತ ತನ್ನಿ ಪುರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ दिताना एक नमुने खुशी जाता केले आम तृप्ती आनीक एक करून उमेद येता असल पुरा आनी एक कसं म्हणटा जाल्यार मिगेल घरान तो चन्नप शेट्टी एक 10 दीस राबिल दुबय आसतना शांतराम कुडो ಅಂತ येयली ती तागेल तदन त्या पूर यक्षगाना विषय यांची दुष्टचट पुरा म्हणलं पुरे विश्लेषण दिलें कशी कसं नाही आता आजकाल मिगेल पुता येवच्या आयकाना यक्षगाना म्हणटा आशिल्लो तो म्हळ्यार यांची दुष्टचट आनी तांचो इम्प्रूव इन्कम सोर्सस ना चड तशें म्हणटा तें तदन पुरो तागेलो केलो विशय विमर्श करूं जाल्लो म्हाका तागेलो ते पार्ट केलो म्हण तें एक समज वय वय समज समज तशी तदन जमदग्नी गेलो हांव थंय तशी एक पुरो ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें तांची आतां एक कडेच्यो आशी म्हळ्यार ते एक वरलात ना ना जाता नाही ते खंडीत परिपूर्ण जाता कसला मनशाक आश येईल त्या सॅटिस्फाय जायनातले री मागीर आश आसता येवकाचीच बट ते येता तुमी सांगिल्लो त्या वेळेस सांगिल्लें पळय तुमगे लागेले कोणाले आरगोडोल ताका आशी मस्त एक राजस मेळका म्हणून सारकें तो वैरस मस्त वैरस मेळ्ळी ते म्हळ्यार सराक कडेन मेळका जाल्यार ताका ताजी वसिली भाजी विंगड आसता आमकां कळना तें पुरो जाल्यार आमी ते काण उरलो ना ते एक 1 म्हयने भितर मेळ्ळे आतां तांगेलें नांव कळटा तो तागेलो रामू बारीचंदू म्हळ्यार फेमस जाला बडगुतींत आनी कुमटा गोविंद नायकल राम हनुमंत तागेल्या तराक रामांजनेय म्हण सांगल्यार आरगोड मोहनदास आनी कुमटा गोविंद नायक हनुमंत एक नमुने फेमस त्या पळोवच्या चंद तांगेलें वय ते एक सुत्त कडेन जेव बार एक तुमी पळयला की ना गत ना पळय राम बारले ताजेर पळयला हांव तागेले युट्यूब बारी एक पळयला तांगेलें तें जोडी रामांजनेयाची एक बारीला एक खुशी जेवचे विषय तसो एक यक्षगान तो वय वय आसो नायक मामा आमी आतां हे कार्यक्रम सादारण एक अंतिम भागाक येवन पावल्यांची तुमी आनीक मुखारी यक्षगाना तूं पार्ट कर का हे यक्षगाना तुमगेले निमती जावन विंगड यंगर जनरेशनाक प्रेरपण जाव का हे आमगेले इच्छा आनीक तुमी हे युवा पिळगेक कसो एक संदेश सांगू येता की युवा पिळगेक म्हळ्यार आमगेले कोंकणी उलोवपी लोकांक हांव सांगता इतलेंच एक यक्षगान म्हणजे तिरस्कार नाका ताजे विशय अगाध नॉलेज आसता घेवेत येवन तुमकां तांतूं एक आतां यज्ञगारीक हें करता म्हणटात आमी जिम्मा वचून एक्सरसायज करचे बदलाक दूड दिवन हंगे यज्ञगारीक कोणी केलें जाता ऑटोमॅटीक तांगेलें कसो न्ही एक्सरसायज पण मेळटा बॉडी व्यायाम कसो मेळटा तें हांव आत्तां जनरेशन हे विशय सांगता म्हळ्यार एक्सरसायज मेळटा ज्ञान मेळटा आनी खुशी मेळटा हें शुअर सकाळी दय करून आनी तूं इंट्रस्ट घेवन मुखार येया ती म्हणून हांव तांकां निवेदन करता हे तुमी सांगचें मस्त समज कसो जाल्यार म्हळ्यार आजी हे यक्षगानांत तुमगेलें खंयचें रामायण जायत महाभारतांत जावचें ते कसो अल्टिमेटली आमी खंय पावता म्हळ्यार निती कथे आजी निमती जावन सगळें आमगेलें यंगर जनरेशनाक कळल्यार तांगेलो हावस बाब सुख पडले चांगची तांणी चांकोन पळयता म्हळ्यार पळयता न्हू नीती आसा न्हू दुश्टांक येतना दमना आनी शिश्टांक परिपालन हांव ह्या सांगना की तुमी मेळा सर्वात अशी नाका तुमगेलो कसलो वेव्हार आसा तें करात ती एक पार्ट टायम जेवन हव्यासी जेवणान तूं येवन भागी जेवन एन्जॉयमेंट करून घेवेत म्हणजे हांव एक सांगचें एन्जॉय करून घेवेत कंप्लीट आनी तूं इनवॉल्व जाया ती मनशां तशी दवा तुमगेले हे आशा परिपूर्ण जावो आनी तुमी सांगिल्लें की योजनेत एक कसले एडवायस दिला कसले एक दिला ताजे मुखांतर मुखारी आमगेले तूं चड जेन तांतूं वांटो घेवन असल कार्यक्रमांत वांटो घेवन आमगेलें नांव एक स्थिरस्थायी दवो आनी आमी कांय खंयच्याचे
उणी नाची म्हळ्यार एक वय, वय. कोर न्हू चांग दाव न्हू हे मुखार वच्चो यक्षगान आणि कोंकणी यक्षगान इन पर्टिक्युलर दाव न्हू आनी उजवाडाक येवं म्हणून कोंकणी यक्षगान एक आणि कोंकणीत आम्ही नाटक जावन करतात खंयचे ऐतिहासिक की पौराणिक की ह्या नाही म्हणच्या विंगड नका वय 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 तंत एक ज्ञान मेळटा ते करयत वय म्हळ्यार तूं भाशा ज्ञान हे भाषा वाडता ज्ञान येतं वय आतां आमी कन्नड असो कोंकणी असो विंगड पद ಬಳಕೆ ना संस्कृत एक सोडल्यार री विंगड पद ಬಳಕೆ ना तशें हांगा शब्द आमगे कितली उत्पत्ती चड जाता शब्द उत्पत्ती चड जाता आनी आमी ते वापस रिकॉल केल्या वर म्हळ्यार वापस उडगास हाडल्या वर जाता आनी आमगे पुरा जनतेक ते कळटा ह्या उद्देशारी आमी यक्षगानाक आनीकय भर दावो म्हणून आठवया आनीक येदोळताय तुमी आमगेलो टू येवन हे भास तुमगेलो अनुभव मागीर आमगेलो टू वांटोवन घेतला मिगेल अनुभव सान अनुभव व्हडलो काही नाही नाही जाल्यार तुमी नाही तुमी सकयल फिल्डान तूं काम केलें हांव तें सांगलें सुवेर सांगल्या वरी हिम्मेळा मुम्मेळा ऑर्गनायझींग पुरा आसा तुमगेलें वय, वय. हें पुरा आशिल्लें दाखोवन तें पुरा कमश तें नातल्यार जायना गिरिधर्म अशी तुमी पुरो तुमगेले अनुभव आमगेलो वांटोवन घेतला तुमकां विश्व कोंकणी तेंचा युट्यूब वाहिनी प्रकार आमी तुमकां हार्दिक अभिनंदन सांगताची तुमकां धन्यवाद